आमी गीत घेवया A21 पेज नंबर 10 नवें गीत रोचून गायात. नवें गीत रोचून गायात परमेश्वराक वखाणात शिकांचेक मृदू मेवय देवाक सोद गीतां गायात परमेश्वराच्या मानाक गीतां गायना गोडात वयर काडात ना देवाचे परगटात दारून ताचे. जाणवायेचें उदक देवान तांकां पिवंक दिलें. ताचे सक्तीन तीं थीर रावतलीं दंडवळ सासणाक तांकां तो उंच काडटलो सर्वेस्पराक जोय. ही कल्पना मनांत धरून तुमकां सगळ्या जाणांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खासगी मागणी देसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी ती देसां आसा ती मनांत दवरया. आमी जाणो आमचो पाप साहेब काल अंतरलो म्हणून आमी सगळीं जाणां ताचे पासत मागया. देवान ताका बरो गुणवंत करून आमचे पासत दिल्लो. ताणें बरो फुडाकार चलयलो आसा इगोज मातयेन आनी सादेपणान तो जियेलो. आमी देवाक वाखाणया ताचे पासत आनी देवान ताका सर्गीचें सूख फाव कर म्हणून आमी ताचे पासत मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज जेजू मारयेक अशें विचारता, बाय तूं कित्याक रडटाय, कोणाक तूं सोदताय. आमी खूब फाटीं रडटा. कित्याक लागून रडटा आमी? आमकां कोणें वायट केलां म्हणून, कोण सारकें करिना म्हणून. हे भाशेन आमची म्हणल्यार तूं रडणी आसतात. पूण आमी कोणाक सोदता? जेजूक सोदता की आमकां आपणाकूच सोदता? हें आमी मनांत हाडया आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांचें दूख धरून देवाचें एकामेकाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपू दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांसाक वार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पाव. आमेन. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक कू सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर्प दितात देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या मेसभोर आमेन. मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेंत आमचे अशोकतायेंक तुवें आमकां गोठायेचें कोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी खुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सुर्गीच्या देण्यांनी ओदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिक्षीत केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक तांणी म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें सोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिळगेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण हीं दोनी ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जाबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोवल्याच्या काळार दाणो दितलो. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. शिव वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो आमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पळय जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणेन ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो.
अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापाशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारये मागदलेन गेली आनी आपणें सुम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिश्यांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून हें कित्याक म्हणून तिका विचारलें? ती रडटाली. जेजू नको आसलो. जेजू सगळें जाणा, पूण तो आमकां भितरल्यान कितें म्हणून कारण आमच्या भावनांचो हे मनांत धरूंक जाय. आमी खूब पाटी भिरांतीन आसता, रागांत आसता, वो दुसरी भावना आमचे मदें आसतात. जेजू आमकां विचारता, कित्याक लागून तूं रागांत जालाय? कित्याक लागून तूं हे भशेन भिरांतींत आसाय? मागीर आमी कितें सांगचें? तिणें तिचो त्या देवदूताक सांगलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. हें तिच्या मनांत आसलेलें आनी हाका लागून ती रडटाली. कित्याक रडटाली? कित्याक ती जेजूचो मोग करताली म्हणून. आमी केन्ना रडटा? मोग करता तेन्ना, वो आमकां मोग मेळोंक ना तेन्ना, वो वेगवेगळे कारण आसत. पूण कितें म्हणून तो कारण तें आमी जाणा सांगूंक जाय सदांच. आनी हाका लागून हांव तुमकां कितें सांगता, जेन्ना आमी जेजूच्या ताब्यांत आमची चिंतना भावना कोत्ता तेन्ना जेजू ताचे पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां हे आमचेच कितें कारण तें आमकां शिकयता. आनी थिचुल्ली मागीर तो आमकां काडून ताची कशी भाशेन चिंतना आमचें सगळें घडोवन येवंक जाय तें तो दाखयता. आनी ह्या आपल्या उतरांतल्यान तो आमकां स्पश्टपणी सांगता. पळय आनी कितें सांगता तो तिका? म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. म्हणजे तो आमचे पासत आतां मोदेस्ती कोत्तलो. तो आमकां जाय पळय तें सगळें दितलो आनी तें कशे भशेन आमी दिता ताका? जेजू वरवीं. आनी ताका लागून प्रत्येक सुस्कारान जेन्ना आमी जेजू सवें तें सगळें धरता, तो आमकां भितरल्यान सगळें स्पश्टपणी दाखोवंक लागता. ही चाल आमची जावंक जाय, तेन्नाच की आमकां हें सगळें बाकीचें समजतलें. आनी पळयात कशे भशेन पेद्रू तो भिरांतीन आसलेलो, पूण आतां ताकाय पवित्र आत्मा मेळिल्लो आसा आनी पवित्र आत्म्याचे घोटायेन तो सगळ्या जाणांक सगळें स्पश्टपणी सांगता. तुमी ताका मारलो मरे, कित्याक लागून मारलो तुमी? ताका आदी सान सांगलेलें की तो सुटका सोडवून इस्रायलाच्या लोकांक दितलो, पूण तांकांच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक. जेजून मागीर तांकां सांगलें, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तन परगट करात आनी म्हज्या नांवान ताका बावतिस्म दियात. हें ताणें सांगलें तांकां. तर हे आतां ताकाय सांगतले. ताकाय तो तेंच सांगता, आमी कितें करूंक जाय? जेजूच्या नांवान बावतिस्म घेयात. म्हणजे कितें? तुमी जेजूक एकवटून रावात आनी तुमचें जिवीत तुमच्यान सोंपेपणी जिवंक जातलें, पातकावीण. आमी सगळे जाणां जेजूच्या ताब्यांत आसा, ताचे सांगाता आसा, ताचे बरोबर जियेता, तरी पूण आमी पातकान पडटा. कित्याक लागून? कित्याक खरेपणी आमी ताचे सवय ना. ताचे आनी आमचे मदें भितरल्यानूच अंतर आसा. वो अंतर उणो जावपाक आमी मागण्यांत आसता. आनी सकाळचें सांगेचें मागणें तुमकां हांवें म्हणलां, कोंत घेयात आनी जेजूच्या एकवटान रावात. रातभर आमचें मागणें जावंक लागतलें.
कित्याक जेजू बरोबर आमी न्हिदोंक गेल्या की तो आमच्या भितरल्यान वावुरता. आमी खूब पाटी कितें कांतार बा आयकोलें की ना तें मागीर आमच्या मनान सगळो रातभर आसता. तेच भाशेन जेजू बरोबर आमी तर हे भाशेन गेल्या जेजू आमचे सगळे भितरल्यान थाऱ्यार हाडटलो आनी जशे भाशेन आमी प्रत्येक जाणां ताचे कुडींत आसूंक जाय ते भाशेन तो आमकां घडोवन हाडून आमकां सगळें बरेंपण फाव करतलो. पूण कित्याक लागून आमी ताचे कुडीचेच सांदे. जशे भाशेन आमच्या कुडीच्या सांद्याक आमी परामोस कोत्ता तेच भाशेन तो आमचोय कोत्ता. फकत ताका आमचो सहकार जाय आनी हो मोगाचो सहकार तर आमी दीत जशे भाशेन मारयेन दिलो तेन्ना तिका तो सगळें कळीत कोत्ता. ती एकलीच काळजीदारपणी समाधीशी गेली. हे बाकीचे भियोन आसलेले पूण ती ताचो मोग कोत्ताली म्हणून तिचे मदें तो धैर्य आसलेलो, कारेज आसलेली. ताका लागून ती गेली थंयसर. जेजून आमकां खूब देण्यांनी भरलेली आसा. आमी सदांच जेजूच्या एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता ताका आजीत जावया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचे सोबें धरून तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो आनी आमचें जिवीत भितरल्यान तो ताचे शांतीन, उर्बेन आनी मोगान बदतलो. आमेन. आमी गीत घेवया C11 पेज नंबर 32 भेटोयतां ही आमचीं दानां. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्वोदिदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ ही आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्यार तुज्या वैभवान. उन स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उन स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसुकवाच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuya. Sumya Jesu ami onokata ani kashitle Pieta title pauli tu voibovan Yesu ami tuche moron sorgota. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फिलीप नेरी आनी सिम्या आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत आमचो पाप साहेब तां आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत कमळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती चेपोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दूत आनी सर्व काल तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू बरोबर या आतां मागणें म्हणटना सगळीं आमची तेसां मनांत धरया. न्हयच आमचे पासत पूण देराय पासत मागया. जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता तेन्ना देव आमकां आनिकूय फावो करता. तर न्हयच आमच्या घोराब्या पासत पूण आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या पासतूय. न्हयच आमच्या राष्ट्रा पासत पूण आमच्या देशा पासत आनी संवसारा पासत. आमी जाणू कितलें चलता पळय तें तांकां आमच्या मागणेची गरज. आनी हांगसर कितलो लोक येता तांचे पासत आमी सगळ्यांक बापाची उबारया जेजू वरवीं आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारे जुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरम दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकली सुभागी. सुम्या त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडेन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू. म्हजे जेजू, भू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजू, हांव तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भौमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुशिरो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D24, पेज नंबर 60. काळीज मोशें तूक अंतरेकता. Jesus.
मागूया. सुरबुदितात देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माय मोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां स्वर्गांत तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमची सव्य आनी आसूं. सुरबुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. K11, पेज नंबर 144, सोयती पोवन तो जावन येता. Soiti ponto salieta, melodiat lo shivanzata, doni shisa, mukti datar, sobriam un shakashal kot
Page 27, Day of Joy, A62. Day of Joy, A62, page 27. Day of joy, hallelujah. Day of Jesus the Lord. Day of joy, hallelujah. It's the day when he rose from the dead. Lift up your hearts to Jesus Christ, Jesus Christ. Lift up your hearts and praise his name. Day of joy, hallelujah. Day of Jesus the Lord. Day of joy, hallelujah. It's the day when he rose from the dead. Good morning to you all. Good morning, Father. Let us begin our worship by signing ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My friends, it is a sad news for the Roman Catholic Church as our servant leader, our Holy Father, has passed away yesterday at 88. He led the church throughout his life. He led the church and the entire world with peace, with his simplicity. And he had only one goal during his papacy, that is to proclaim peace in the world. Let us keep a moment of silence and let us pray for his soul, that he may see God face to face. Brethren, let us acknowledge our sins, so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us and forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take, O God of God, the Father. Amen. Let us pray. O God, who has bestowed on us paschal remedies, endow your people with heavenly gifts, so that possessed of perfect freedom, they may rejoice in heaven over what gladdens them now on earth. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of Apostles. Peter said to Jews,
Let all the house of Israel therefore know assuredly that God has made him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified. Now, when they heard this, they cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Christ, for the forgiveness of sins, and you shall receive the gift of Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all that are far off, everyone whom the Lord our God calls to him. And he testified with many other words and exhorted them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, the Lord fills the earth with love. Kindly repeat. The Lord fills the earth with love. The word of the Lord is faithful, and all his works to be trusted. The Lord loves justice and right, and fills the earth with his love. Our response? The Lord fills the earth with his love. The Lord looks on those who revere him, on those who hope in his love, to rescue their souls from death, to keep them alive in famine. Our response? The Lord fills the earth with his love. Our soul is waiting for the Lord. The Lord is our help and our shield. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. Our response? The Lord fills the earth with his love. Kindly stand for declamation. This day was made by the Lord. We rejoice and are glad. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Saying this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom do you seek? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him. I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Hebrew, Rabboni, which means teacher. She said to her, Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and said to the disciples, I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My friends,
In today's gospel, we see the first encounter of our risen Lord. And who encounters our risen Lord is Mary Magdalene. And who is Mary Magdalene? Mary Magdalene is one of the most maligned or bad women in the Christian history. She is the same woman from whom Jesus cast out 7 demons. Not 1 demon, not 2, but 7 demons Jesus has cast out. And Jesus does not appear to Peter, the leader of the apostles, neither to the beloved disciple John, but Jesus appears to Mary Magdalene. And in today's gospel, she is described as one of the women who loved Jesus so much. So much. And after the resurrection, she pays 2 visits to the tomb. She goes twice to the tomb. In the first one, she is disappointed. She is disappointed because someone has removed the stone from the tomb. And she is disappointed. She comes back and tells the disciples. Her first observation is that someone has removed the tomb. Her first announcement is not about the resurrection, the good news of the resurrection, no. Her first announcement perhaps could be the complaint. She's complaining to the disciples that someone has stolen the body of Jesus. And then, after the first visit, she goes again. She goes again. Because she is very stubborn. She goes again. And she's not convinced. She's not convinced. And therefore she goes again looking for Jesus. Looking for his body. She suffers twice. First, the death of Jesus. And the second is the disappearance of the body. And when she goes again, she does not notice the presence of the 2 angels. Again, neither she becomes suspicious about that man who is speaking to her. But she discovers someone calling her by her name. Someone calling her by her name. Mary. What a beautiful. To encounter the first apparition of our risen Lord in a most personal way. Jesus calls her by her name. This means someone knows us. Someone who sees us, sees our suffering, sees our disappointments, sees our struggle. He not only sees or understands us, but is moved with us. And then he calls us. He calls us by our name, and then he sends us by his name. In today's gospel, Jesus calls Mary by her own name, and then he sends her by his name to go and tell the disciples that I will be ascending. Go and tell the disciple to proclaim the good news of the resurrection. My friends, always remember, each one of us is God's love story. Each one of us are called by our own name. Each one of us is called by our own name and sent into the world to proclaim the resurrection of our Lord. He knows us by our name and he looks at us. No matter how sinful I might be, he looks at us and he forgives us. So each one of us might have carried the baggage of disappointment, baggage of fear and failures in our hearts. And today, Jesus is telling us, stop weeping. Do not weep, stop weeping. Why? Because I have come to free you. Let us ponder over these beautiful words. Do not weep. Why? Because I have come to free you.
What happens if we carry baggage of disappointment, fears, and failures that stops us to pay attention to the other, that stops us to proclaim the good news of the resurrection? And therefore, Jesus is telling us, do not weep. Rise from your own disappointments and failures and trust in Him, because He has come to free us. Amen. Come to the Lord, B34, page 75. B34, page 75. Come to the Lord, come join us in this offering. Come to the Lord, come with us as we go. Come to the Lord, this bread and wine will offer Him. Bread for His body, wine to be His blood. He is our Maker, He is our God, He is our Father, He is our Savior and our Lord. Come to the Lord, come join us in this offering. Come to the Lord, come with us as we go. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Accept in compassion, Lord, we pray, the offering of your family, that under your protective care they may never lose what they have received, but attain the gifts that are eternal. To Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks, he broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
the mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together, Philip Neri, Cardinal Fenrau, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by the divine teaching, let us say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, but by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant a peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of our risen Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. D54, Taste the Living Water, page 124. D54, page 124.
Let us pray. Hear us, Almighty God, and as you have bestowed on your family the perfect grace of baptism, so prepare their hearts for the reward of eternal happiness. To Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in peace. Alleluia. Alleluia. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we joined you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father, through Jesus, in the Spirit. Amen. I-30, page 239. I-30, page 239. We are an Easter people.